प्राचार्य वेलिंगकर धरून भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आणि गोवा सुरक्षा मंचाच्या एका सुद्धा सदस्याक कायद्या भायर वचून अटक वा त्रास केल्यार गोंयांत केदो आक्रोश जायत हे सांगपाक जायना अशी शिटकावणी गोवा सुरक्षा मंच आणि भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान घेतिल्ले संयुक्त पत्रकार परिशदेत दिल्या। सरकार मंचाचे काम पळोवन आता भिला आणि ताका लागून मंचाच्या फुडाऱ्यांक भेकडावपाचो यत्न करता अशें उदय भेंब्रे हांणी म्हळां। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनवाली। तांच्या मनात जे भय निर्माण जाला ताजो पुरावो तांच्या कृतींत मेळटा। तुमकां याद आसतली एका मिटिंगेंत रक्षा मंत्र्यांनी सांगिल्ले आपल्या कार्यकर्त्यांक की हे व्हडले सिरियसली घेनाकात म्हणून तुमी तांकां बोवाळ करूनय व्हडले सिरियसली घेवपाची गरज ना। पूण आज तांकां कळ्ळां की कितले सिरियस हे प्रकरण आसा तें आनी म्हणून प्रयत्न जाता तो पिश्टावपाचो, भंय घालपाचो किंवा कोणाची अप्रतिश्ठा करपाचो आनी भंय घालपाचो किंवा अप्रतिश्ठा करपाचो एक मार्ग आसता कोणाकूय अटक करप। म्हणटकच अटक ही न्यायान जाल्या, अटक ही कायद्या प्रमाणे जाल्या, हातूंत लोक मागीर वता। पयली सुवातेर कोणाक अटक जाल्या म्हणटकच ताणें कितेंय क्रायम केल्या, ऑफेन्स केला काय कितें असो प्रश्न सर्वसामान्य मनशाच्या मनात निर्माण जाता आनी तातूंतल्यान एक अप्रतिश्ठा करपाचो प्रयत्न जाता। इट्स ए कायंड ऑफ डिफेमेशन, इट्स ए कायंड ऑफ डिफेमेशन। कित्याक सर्वसामान्य मनीस विचार करना की बाबा ही कृती कायद्या प्रमाणे जाल्या काय कितें, हे न्याया प्रमाणे जाला काय कितें, अटक करतल्याक वाय करपाचो अधिकार आसा काय कितें। आनी हे खबर नाशिल्ल्यान सट करून मनीस घडटा, गृहीत धरता की हांवें कितेंय तरी क्रायम केले आसूंक जाय म्हणून ताका धरला, नाल्यार कित्याक धरला। पूण सरकारान लक्षांत दवरूंक जाय पंढरपूरान सांगला त्या प्रमाणे सुभाषबाब वेलिंगकर तर जालेच, तांकां अटक जाली जाल्यार केदो मोठो आकांत जाय गोंयांत तें सांगूंक जायना। पूण आमच्या खंयच्याय फुडाऱ्याक आनी खंयच्याय कार्यकर्त्याक बेकायदेशीर रितीन कायदोपाडा हांवें जर चोरी केली म्हाका धरात, हांवें दरोडो घालो म्हाका धरात, म्हाका शिक्षा दियात, हांवें खून केलो म्हाका व्हरून सामको ताबडतोब भितर उडयात। पूण कसलोच कायदो मोड नासतना, कसलोच नियम मोड नासतना कोणाचेरय अशें बगलाट घालून वचून दादागिरी करप, सरकारी ऑफिसरांचेर दबाव हाडप आनी तातूंतल्यान असलें कितेंय करप हाचे खूब गंभीर आनी खूब वायट परिणाम जावंक शकता। जे दबाव तंत्र वापरतात, शासकीय अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडटात आनी आपल्याक जाय तशें करूंक सोदतात, हें बरोबर न्ही। सत्ताधाऱ्यांक आमी एक शिटकावणी दितात की हाजो परिणाम सबंद गोंयभर जे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे कार्यकर्ते आसा, हितचिंतक आसा, त्याच बरोबर प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर हांचे बरे मागपी आसात, हे सगळे एकठांय येवन हाका खर विरोध करतले। तांणी कितें कितें केलें जाल्यार म्हणजे अटक करप हें फक्त म्हाका दिसता एखाद्या शिक्षण संस्थेच्या सचिवाक किंवा पदाधिकाऱ्यांक पोर्तुगीजांची सत्ता आसतना सालाजारशाही आसतना सुद्दां गोंयांत जालें ना। हांवें तरी आयकूंक ना, हांव तेन्ना ल्हान आशिल्लो, पूण हांवें तरी केन्ना आयकूंक ना। पयल्यान हांगा खाजगी शिक्षण संस्था कितल्योश्यो चलताल्यो, तांचे पदाधिकारी काम करताले आनी सरकारान तांकां केन्ना तशी आडमेळी हाडली ना। पूण आज जें कितें चलता सत्ताधाऱ्यां कडल्यान तें अत्यंत निशेधार्थ अशें आसा आनीक हातूंतल्यान कितें जाय, जनप्रक्षोभ कसो वाडत, कारण वेगवेगळ्या कारणां खातीर जनप्रक्षोभ वाडत आसा। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक आनी गोवा सुरक्षा मंचाक जो जनतेचो पाठिंबो मेळटा